नमस्कार. गोवा टुडेत ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. Headlines brought to you by IIHM Kolkata and Nuve Goa. Admissions open. भारतातल्या पाकिस्तानाक डिपोर्ट करपाचे निर्देश. घरमंत्री शहाच्या मुख्यमंत्र्याकडेन उलोवप. गोयच्या मुख्यमंत्र्याची पुलिसांकडे बसका. गोयात 17 पाकिस्तानी. जमनी बळकावपाच्या केशीत ईडीची गोयात मोठी कारवाय. वेगवेगळ्या कडेन धाडी घालून रोहन हरमलकराकडल्यान 1000 मायज कोटीच्या मालमत्तेचे डॉक्युमेंट केले सीज. पहलगाम हल्ल्या उपरांत ट्युरिझमाचेर परिणाम. टूर ऑपरेटर म्हणतात लोकांनी बुकिंग केले रद्द. काश्मीरात बुकिंग केल्ल्या हॉटेलांचे पैसे गेल्ले जमा. फ्लायटींचो रिफंड. सरकारान मागल्या 5.95% वीज दरवाढ. फाटल्या वर्सा 3.5%. 9 मायाक जनसुनावणी. फुडल्या 3 वर्साक 16% दरवाढीचो अदमास. खासा रिपोर्ट. सादूर लोकांक लागून ल्हान चलयेच्या किडनॅपाचो प्लान फेल. किडनॅपर फुजो. चली रडूंक लागिल्ल्यान लोक सादूर पुलिशेन एकल्याक घेतलो ताब्यात. मांडवीत येता सगळ्यात मोठी कसिनो बोट. 112 मीटर आणि 5 मजली बोट डिसेंबरात पावता गोयात. मांडवीत डॉल्फिन कसिनोच्या जाग्यार नवी महाकाय बोट. गोयात बायलांचेर अत्याचार सरकाराक पडिल्ले ना. बायलांचे इश्यू लावन धरतले. आरजीपीची स्त्री क्रांती मोहीम. मनोज उलयलो. आणि अरिष्टकालीन रिस्पॉन्स तपासूक डिझास्टर मॅनेजमेंट यंत्रणेचे मॉक ड्रिल. पुराय राज्यात वेगवेगळ्या कडेन मॉक ड्रिल्स. भारतातल्यान पाकिस्तानाक डिपोर्ट करूक सुरू. 17 एप्रिल मेरेन 3 दिसाचो प्राझ. वैजकीय उपचाराक आयिल्ल्यांक 29 एप्रिल मेरेन प्राझ. घरमंत्री अमित शहान सगळ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडेन फोनार उलोवप केले. मुख्यमंत्र्यांनी तांच्या राज्यात रावपी पाकिस्तानी नागरिकांक परत धाडपाचे निर्देश दिल्यात. गोयात 17 पाकिस्तानी म्हूण डाटा. मुख्यमंत्र्यान पुलिसांची उचेली बसका घेतली. पहलगाम हल्ल्या उपरांत भारतात आशिल्ल्या सगळ्या पाकिस्तान्यांक परत धाडपाचो निर्णय सरकारान घेतला. घरमंत्री अमित शहान सगळ्या मुख्यमंत्र्यांकडे फोनार संवाद साधलो. गोयच्या मुख्यमंत्र्याकूय फोन. 3 पाकिस्तानी जे तुरंत देश सोडून वचपाक जाय तेंच्यांनी ते गोंयांत रावताले तांकां मेसेज पास ऑन जाल्या की तेंच्यांनी देश सोडून जाता तितके बेगीन वयचे. 17 लॉंग टर्म विजाचेर आसात तांकां मॉनिटर करतले. 3 विजा कॅटेगरीज आसा. भितर SAARC वीच इज रिवोक्ड till 26th of April, visa on arrival which is revoked 27th of April, business visa 27th of April, film visa 27th, journalist 27th, transit 27th, medical visa 29th, conferences 27th, it is an mountering revoked 27th, student 27th, diplomatic and officially as decided by the MEA. Long term visa it is not applicable sadya. Visitor on visa which is in 27th, group tourist visa 27th, pilgrimage visa 27th and group visa pilgrim visa to minorities of Pakistan which is also on 27th. अशो 16 पद्धतीच्यो वेगवेगळ्यो विजाज ज्यो आशिल्ल्यो भितरल्यो जर 2 सोडल्यो म्हणजे डिप्लोमॅटीक एंड ऑफिशियल्स आनी लॉंग टर्म विजा ह्यो सगळ्यो विजा ज्यो आसा ह्यो 29 पर्यंत मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम तांच्यांनी कॅन्सल केल्ले आसा. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स हांच्यांनी फाल्यांच्यान इट इज अ कोम्बिंग ऑपरेशन बाय द स्टेट इन अ मायग्रंट सेटलमेंट एरिया. पुलीस प्रेझन्स ऑन द प्रॉमिनंट प्लेसीस, टुरिस्ट प्लेसीसचेर किंवा क्रावडेड प्लेसीसचेर फाल्यांच्यान मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्सीस हे सगळे कडेन आसतले. सरप्रायज नाकाबंदीच वेगवेगळ्या ठिकाणी रातच्यो इवन दो वेळ पडटाल्या दिसाच्योय बी सरप्रायज नाकाबंदी आसतल्यो. रिगरस व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह फॉर द मायग्रंट्स आनी टॅनंट
हांच्या खातीर कंटिन्युअसली पुलीस व्हेरिफिकेशन करतले. स्ट्रेंथनिंग ऑफ द सेक्युरिटीज एट रेल्वे स्टेशन्स आनी एअरपोर्ट हांगासर सेक्युरिटी टायप केल्ली आसा. गोंयांत 17 पाकिस्तानी आसात. उत्तरेक 12 जाल्यार दक्षिणेक 5 पाकिस्तानी आसात. 2 जाण हिंदू, उरिल्ले क्रिस्तांव वा मुस्लीम. भारतीय चलये कडेन लग्न जाल्ल्यान ते गोंयांत रावतात. गोंयच्या पाकिस्तानांक देश सोडूंक 17 एप्रिलाची डेडलायन दिला. वैजकीय उपचारांक आयिल्ल्यांक 29 एप्रिलाची डेडलायन आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जमनी बळकावपाच्या केशींत ईडीची गोंयांत मोठी कारवाय. गोंयांत वेगवेगळ्या कडेन धाडी घालून ईडीन रोहन हर्मलकारा कडल्यान 1000 कोटी वयर प्रॉपर्टीचे डॉक्युमेंट जप्त केल्यात. 600 कोटीच्या मालमत्तेचे ओरिजिनल डॉक्युमेंट मेळ्ळ्यात. हणजूण, आरपोरा, आसगांवा सारकेल्या वाठारांतल्या जमनींचे डॉक्युमेंट जप्त केल्ल्या मदीं फॉर्ज डॉक्युमेंट, जमनीच्या रेकॉर्डांनी मॅन्युप्युलेशन केला. पहलगामात जाल्ल्या आतंकी हल्ल्या उपरांत ट्युरिझमाचेर मोठ्या प्रमाणात परिणाम जाला. गोंयच्या टूर ऑपरेटरांचो काश्मीर टुराचो बिझनस एकदम बसलो. कांय जाणांनी आदी बुकींग केल्ले. हॉटेलवाले आतां रिफंड दिवंक तयार नात. टूर ऑपरेटर सांगतात. मेच्या पहिल्या सप्तका मेरेन ग्रुप बुकींग, वैयक्तीक बुकींग कॅन्सल. फ्लायटी 30 एप्रिला मेरेन रिफंडींग दितात. अंदूचो सीझन डावनूच. पहलगाम जाल्ल्या आतंकी हल्ल्या उपरांत ट्युरिझमाचेर मोठ्या प्रमाणात इम्पॅक्ट जाला. गोंयच्या कांय टूर ऑपरेटरांनी काश्मीरांत हॉटेलां बुकींग केल्ली. तांचे पयशे गेल्लेच जमा. जातीवाद जाल्ल्या कारणान खंय ट्रॅव्हल करपाक लोक आतां सामकेच भियारले आसा. म्हाजी नॉट इन द नॉर्थाच्या उपरांत सावथान सुद्दां जी बुकिंग्स आसली जस्ट बिकॉज ऑफ दीस एक कॅन्सल जायत आसा बुकिंग्स. अपार्ट फ्रॉम काश्मीर ऑल्सो लोकांच्या मदीं एक भंय जाल्लो आसा निर्माण. त्या भया खातीर लोक ट्रॅव्हल करपाक फाटीं फुडें जातात. हय, 30 एप्रिल पर्यंत आमकां सांगला की फूल रिफंड गावतले एअरलायन्सांनी, इंडिगो आनी आमची एअर इंडिया. सो आतां हॉटेलांक बी जे आमी ऑलरेडी अमावंट घातलेले आसा, कारण सगळ्या हॉटेलांनी एक बरो ह्यूज अमावंट सगळ्यांक आमी आमची जशी बुकींग आसा तांकां गेल्लो आसा. ते कोण रिफंड करपाचे तरी आतां कोण हें करना, कित्याक की तांकांय खबर आसा आतां बिझनस थंय कांयच येवपाना. सो इन एनी वेज ते फक्त आमकां कितें सांगता, तुमी रिशेड्यूल करा. पूण म्हाका तरी दिसना ज्या म्हणसर आमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान अश्युरन्स मेळना की थंय टूर करपाक सेफ आहा, त्या म्हणसर आमी तरी कांयच प्लॅन करपाना. लास्ट खूब 2-3 वर्सां जाल्ले की काश्मीर खूब बूम जावपाक लागलेलो एज अ ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन. खुबशे लाखांनी लोक ट्युरिस्ट जे काश्मीराक ट्रॅव्हल करताले तेजो इफेक्ट मात ह्या गजालीचो इफेक्ट जातलो. आनी काश्मीरचे खुबशे लोक जे डिपेंडंट आशिल्ले ह्या टुरिझमाचेर तांकां हो स्पेशली अफेक्ट जातलो. Around 38 people, from which some were brought back on the very same day of the attack. 20 people are arriving today, some will be arriving tomorrow and some on Sunday. Everyone is accommodated very safely in Srinagar. As of now, the sightseeing activities are continued as a normal under a very proper supervision. गोंय मुस्लिम फोरमान दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याच्या कचेरे मुखार हल्ल्याचो निषेध केला. जो मेमोरेंडम आसा इट इज कंडेमिंग द हेनेस एक्ट ऑफ टेररिझम इन पहलगाम. ताका लागून आनी मेजर्स जे आहा तेणी घेवचे सरकारान ताचेर आमी उलोवपाक सांगिल्लें. तर हांव मागता सगळे देशवासियां कडेन की आमी मेळून रावया. असले कितले घटना जातात ते आमचे खंयचोच धर्म हे शिकयना. आमी स्ट्रॉंगली कंडेम करतात. मजगती श्रीनगरात आशिल्ले गोंयकार ट्युरिस्ट छत्तीसगड विमानतळार पावले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पहलगामातल्या आतंकी हल्ल्याचो गोंय हज समितीन निषेध केला. कोणाचोच जीव घेवपाचो अधिकार खंयच्याच धर्माक कोणेच दिल्लो ना. आतंकवादी इस्लाम धर्माक दाग लायतात. गोंय हज समितीचो चेअरमॅन उर्फान मुल्ला उलयलो. पाकिस्तानी आतंकवाद्यांचो न्याय निवाडो करूंक खंय मुसलमानांचोय पुराय तेंको. जे पहलगाम जे टेररिस्ट अटॅक जाला हेका आमी कंडेम करता. आनी जो अटॅक इनोसंट जे आसा लोकांक मारला हें गोंयची जनते जावं आमची देशाची जी जनता आसा ही खंयच खपोवन घेवपाचें ना. पाकिस्तान जो आसा वो मुर्दाबाद आसा. पाकिस्तान मुर्दाबाद आसा आनी पाकिस्तान मुर्दाबाद आसा. हें स्लोगन जे आसा आयज आख्खे देशान आनी आख्खे जे आसा वर्ल्डान जे आसा गाजपाक लागला की इनोसंट लोकांक मारपाचो खंयचेच जे आसा धर्मान म्हाका दिसता कोणाकूच जो आसा हक दिवना. जे टेररिस्ट आसा हे इस्लामाक रॉंग जे आसा लोकांचे नजरेन हाडपाक लागला. आमच्या इस्लामान अशें कोणाकूच मारपाचो खंयच जो आसा आमकां जे अधिकार दिवना. आमी सगळे आमचे अड्डे जे आसा मुखार काडून आमी ह्या पाकिस्तानाक जे आसा मारपाक
आमी जे आसा सगळ्यांनी जे आसा मुखार आसतले 80 सुमार हाजी 79 हाजी 2 हाजी जे आसा हे नेक्स्ट वीक जे आसा जे मेहरम जेंका ना ते जे आसा दुसरी फ्लायटीन जे आसा गोंयकार हाजी जे आसा सौदीक वयतले मेहरम कोणाचे ना तांकां जे आसा दुसरी फ्लायट जे आसा सरकारान जे आसा अवेलेबल करून दिल्या. अंदूच्या आर्थीक वर्साक गोंय सरकारान 5.95% वीज दरवाड मागल्या. फुडल्या 3 वर्सांत एकूण 16% दरवाडीचे 3 वर्सुकी प्रस्ताव. 2024-25 3.5% दरवाड केल्ली. डाटा मेळटा ते प्रमाण कोविडाची 3 वर्सां दरवाड ना. सरकाराच्या दरवाड प्रस्तावाचेर आयोगाची 9 मायाक जनसुनावणी. हरकतींक लोकांक 21 दिसाची मुजत. खासा रिपोर्ट. वीज दरवाड आणि सामान्य गोंयकारांच्या बोल्साक कातर. कोविडाची 3 वर्सां वीज दरवाडीक थाकाय मेळ्ळी आणि आता दरवाड. डाटा मेळटा ते प्रमाण 2017-18 वीज दरवाड ना. 2018-19 4.95% दरवाड मागिल्ली. JERCन 6.37% दरवाडीक मान्यताय दिल्ली. 6.37% दरवाड लागू केल्ली. 2019-20 कोविडाक लागून दरवाड ना. 2021 3.48% दरवाड मागिल्ली. JERCन 5.31% दरवाडीक मान्यताय दिल्ली. मात दरवाड जाली ना. 2021-22 सरकारान थाकाय दिल्ली. मात JERCन 3.18% दरवाडीक मान्यताय दिल्ली. मात तेन्नाय दरवाड जाली ना. 2022-23 1.58% दरवाड मागिल्ली. 1.58% दरवाडीक मान्यताय दिवन लागूय केल्ली. 2023-24 6% दरवाड मागिल्ली. 5.19% दरवाडीक मान्यताय दिवन 5%-19% दरवाड लागू केल्ली. 2024-25 म्हळ्यार अंदू 3.48% दरवाड मागिल्ली. तातूंतली 3.5% मान्यताय दिवन 3.5% अंदू वीज दरवाड. फुडल्या 3 आर्थीक वर्सां खातीर म्हळ्यार 2025-26 5.95%, 2026-27 5.64% जाल्यार 2027-28 4.88% दरवाड मागल्या म्हूण म्हायती मेळटा. मजगतीं 2027 गोंय विधानसभेची वेंचणूक. सरकारान मागिल्ली दरवाड जातली काय ना तें मात पळोवचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. राती म्हापशा काणक्या एक ल्हान चलयेच्या किडनॅपाचो प्लान फसलो. बिल्डिंगे पोना हे चली भुरग्यांबरोबर खेळटना ही गजाल. किडनॅपर ताका व्हरता आसतना चली रडूंक लागिल्ल्यान आडेकडेचे लोक सादूर जाले. धांवन आयले. लोक येना फुडें किडनॅपरान पळ काडलो. पुलिशेन एकल्याक ताब्यात घेतला. चौकशी चल्ला. बेरेस्तारा राती म्हापशा काणक्या जाल्ल्या किडनॅपिंगाचे यत्नाचे केसीत म्हापशे पुलिशेन 24 वरां भितर कळंगुटेच्या एकल्याक अटक केल्या. मेळटा ते म्हायती प्रमाण अटक केल्ल्या मनशाची वळख स्टॅनली कुतिनो म्हण कळटा. पुलीस फुडली चौकशी करतात. आमच्या गांवांत फुडें आसा कित्याक अचानक घडलें की भुरगीं खेळपाक आयले फाटल्यान. म्हाका दिसता स्टडी केलो आसतलो भुरगो कोण तरी. म्हाका वळखना कोण तो. म्हाका आतंकवादी आसतलो कोण तरी. आनी ते व्हरताना ताका कॅमेरा उखलून ताका हाडलो. थंयसर हांगा बरें चेडूं रडपाक लागलो. ते बाब हांगा आसतात न्हू बिरेन एकता भायरसून. ताका कितें भुरगो खेळटा म्हणून रावलो तो. चेडूं ते रडटा पळय तेन्ना ताका पळ ताका धरलो. ताका हाडून गावलो तो. कितें गावलो ताका सोमतो चेडूं कितें घेतलो ताका धरपाक वचूं ना. चेडूं काडलें घेतलो हातीन. तो सोमतो कितें केलो मागीर पळून गेलो. मागीर कळ्ळें की चोर म्हणून. मागीर पुलिसाक फोन केले. लोक जमले हांगासर. देखील ताका सारको उखलून हाडल्या पळय दिसता कॅमेराचेर. तो धंदो करता हांगा बाबा दिसता. पुलीस घेवन गेला. वयर फ्लॅट रावता मरे. हांगाच खेळटा सगळे भुरगीं. सगळे हांगाच खेळटा भुरगे सगळे. म्हजे भुरगे हांगा येता केन्ना खेळपाक. हां म्हणून हांगाच्यान ताका उखलून येयले. हय उखलून गेले. कसो घेवन गेलो तो? हांवें हातीन घेतलो मरे ताका उखलून. अशें पळय दिसता कॅमेराचेर. हां दिसता कॅमेरा सारकें दिसता. धन्य. आनी गाडयेन येयलो ना व्हरपा चान्स गाडी कशी ते वटेन तेंची. गाडी हाडल्यार तुका कसो कळटा. हांगा सुद्दां ताका हाडलो दिसता. आनी घेवन खंय गेलो? ताका व्हरपा हांगा हाडलें ताका हाडलें चेडून. हांगा बरें हाडलें तेणी. हय मागीर ते चेडूं रडपाक लागलो. मातशें दाखयता म्हणून. ओके. आनी बागीर शंभू बागीर आतां चेडूं खंय आसा? चेडूं आमचें हांगा बिरेन एकता चेडूं. थंय न्ही आतां चेडूं खंय आसा काय म्हणून? चेडूं आतां पुलीस गेले. किडनॅप जावन किडनॅप करपाक येयल्ले येयल्ले. तेजें नशीब बरें आसा देवाच्या कृपान. जाल्यार ते किडनॅप करपाकूच आसले स्टडी करून सारकी टायमार येयले. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. मांडवीत आता मेरेनचो सगळ्यात मोठो कसिनो येता. डेल्टिन कसिनोच्या किंग्स डॉल्फिनाच्या आकारात आशिल्ल्या कसिनो बोटीच्या जाग्यार 112 मीटर लांबयेची महाकाय बोट मांडवीत येतली.
कसिनो बोट बदलूक सरकारान बावटो दिला। अंदू डिसेंबरात ह्या नव्या बोटीचेर कसिनो खंय सुरू जातलो। एक बोट काढून ही दवरतले। कसिनो सचे सच। डेल्टिनाचे 3 कसिनो, प्रायडाचो 1, मॅजेस्टिक प्रायडाचो 1 आणि बिग डॅडीचो 1 अशे मांडवी न्हंयत सध्या 6 कसिनो ऑपरेशनल आसात। सुत्रांकडल्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण डेल्टीन आपली सगळ्यात ल्हान आशिल्ली किंग्स कसिनोची बोट बदलता। सद्याक आसा ते सगळे कसिनो लांबयेन 100 मिटरा परस कमी आणि चडांत चड 3 डेक आशिल्ले। येता ती नवी बोट डेल्टिन कसिनोच्या किंग्स ह्या डॉल्फिनाच्या आकारात आशिल्ल्या कसिनोच्या जाग्यार येतली। सध्या आसा ती बोट 70 मीटर लांबयेची आणि नवीन येता ती बोट 112 मीटर लांबयेची, म्हणजे 42 मीटर व्हडली। तशेंच मांडवीतल्या सगळ्या व्हडल्या कसिनो परस ह्या बोटीची लांबी 15 मीटर मायज, तेच वांगडा उंचायेनूय डबल। नवी बोट खंय वट्ट 5 डेक आशिल्ली। ही नवी कसिनो बोट सध्या मांडवीत आसा ते बोटीं परस वेगळी आसतली। सध्या आसात त्यो सगळ्यो कसिनो बोटी खासा कसिनो खातीर म्हण बांदूंक नाशिल्ल्यो। वेगवेगळ्या जाग्यावेल्यान ह्यो बोटी हाडून कसिनो चलोवपा खातीर वापरतात। मात ही नवी कसिनो बोट खासा कसिनो खातीरूच डिझायन केल्या आणि उडपी कर्नाटकात बांदल्या। हाका लागून बोटी वयली सगळी सुवात कसिनो बरे तरेन वापरपाक शकतले। खासा कसिनो खातीरूच म्हण डिझायन करून उबारिल्ली मांडवीत येवपी ही पयलीच कसिनो बोट थारतली। या वर्साचे अखेरेक म्हळ्यार डिसेंबर मेरेन ही कसिनो बोट मांडवीत येतली आणि ऑपरेशनूय सुरू जातले म्हण सुत्रां सांगतात। पोरणे वेसल बदलून नवे वेसल हाडपाक गोंय सरकारानूच तांकां मान्यताय दिल्या। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। घेऊया कमर्शियल ब्रेक, पळत रावात प्रुडंट। पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात। तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस। घराघरांनी पंचामृता। कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक। गोयात बायलांचेर अत्याचार चल्ल्यात, सरकाराक पडिल्ले ना। ह्यान फुडें आरजीपी विशय लावन धरतले। अध्यक्ष मनोज परब उलयलो। आरजीपीन बायलां फाट्या वरवीं स्त्री क्रांती मोहीम सुरू केल्या। आरजीपीचो हो फाटो बायलांचे इशू लावन धरतलो। गोंयांत वावुरपी राष्ट्रीय पक्षांची खासा बायला विंग आसा, मात प्रादेशीक पक्षांचे विंग एक्टिव्ह नाशिल्ले। आता आरजीपीन बायला विंग सुरू केला। गोंयांत बायलांचेर अत्याचार सुरू आसात, सरकाराक पडिल्ले ना। ह्या फुडें आरजीपी विशय लावन धरतले। आरजीपीचो अध्यक्ष मनोज परब उलयलो। तांकांय दिसता की खंय तरी एक बदल घडपाक जाय आनी मेन म्हटल्यार आमी जर भियोन घरा रावली जाल्यार फाल्यां मायग्रंटांचे जे अत्याचार आसा आमचेर वाडत रावतले। कालूच तुमी पळयला हांगा गिरिगा काणक्याक कोणा तरी धाकट्या चेडवाक मायनर एकटें आसलें ताका किडनॅप करपाचो अटेम्प्ट जालो। अशे कितलेशेच रेप जाता, मर्डर जाता, क्रायम्स जाता। ह्या सगळ्या गजालींचेर आमचे जे स्त्री क्रांतीचे विंग आसा ते फुडें व्हरतले। हे विशय आसा ते सोल्युशन तेचेर हाडपाक आमी ट्राय करतले, फुडें व्हरतले। आमकां जाय आमची मॅक्झिमम बायलां कॅन्डिडेट जाल्ली, आमची मॅक्झिमम बायलो आसा ती असेंब्लीन पावल्ली, ती वचून MLA जाल्ली, ती मिनिस्टर जाल्ली, चीफ मिनिस्टर जाल्ली। सिंपल जर आमी तांकां तो रिसोर्स जर आमी अंडर युटिलायज केलो जाल्यार तांचे एक्सप्लॉयटेशन हे जायत रावतले। मजगती आरजीपीची बायला फुडारी म्हणटा गोंयभरच्या बायलांनी विशय घेवन मुखार येवची। ताका लागून हांव प्रत्येक बायलांक म्हणटा गोंयकारांची नीज गोंयकार कोण खरेंच आसा न्हू, तुमच्या काळजांत जर खरंच हे आसा गोंयकारां लागून जर तुमी भायर सरात कोणाक भिवूं नाका, हांगा कोणाक भंय कोणूच कोणाक मारून करूंक शकना। सो आतां सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें सांगता, जे सेल्फ हेल्प ग्रुप जाता ते कितें फक्त मिटिंगेक तांकां दाखोवपाक, सो तेंच्यांनी वचोन थंय फक्त फुगड्यो घालपाच्यो असलेच काम करून येवपाचें। नाल्यार सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा म्हणटकूच कितें जे आमची गोंयकारां आसा तांकां फुडें सरपाक केन्नाच दिना। सो त्या खातीर हांव सांगता की आमची स्त्री क्रांतीन जॉयन जाया, तितूनसून आमी वेगवेगळे खूब म्हणजे आमच्या पांयार आमकां उबें रावपाक आमकां शिकयतले। सो तेजेरसून आमी
फुडें सरतली. आमच्या सांगातरी पासत ना पूण गोंया पासत आसता तशीच आमी सगळीं भायर सरून आमी सगळ्यो अस्तऱ्यो भायर सरून आमी गोंय सारवार करूंक आमी ते खाल तशी सगळे गोंयकारांक आमी सपोर्ट करया आनी ही फुडले पिळगाक आमची गोंय सांबाळूंक आमी सगळ्यांक पुरो मागता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयभरच्या कॉलेजींनी अंडरग्रेड प्रोग्रामांक ॲडमिशनां उक्ती केल्यात. आतां मेरेन 9,000 अर्ज आयल्यात म्हूण नोडल अधिकारी सांगता. 30 एप्रील मेरेन अर्ज करपाक मुजत दिल्या. BA LLBक ॲडमिशनां घेतलेल्या भुरग्यांक खंय आनीक एक खेरीज अर्ज करचो पडटलो. ह्या वर्सा डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशनच्या अंडर जितले प्रोग्राम्स आसा अंडर ग्रॅज्युएट प्रोग्राम्स ते तेंची UGची ॲडमिशनां आतां चालू आसा. 30 तारीख एप्रिलचे 30 तारीख ॲप्लिकेशन अप्लाय करपाक लास्ट डेट आसा. ज्या भुरग्यांचो 12थाचो CBSE किंवा ICSE भुरग्यांचो रिजल्ट येवना तांकां भुरग्यांक ॲप्लिकेशन अप्लाय करपाक मेळटलें. सो तांच्यांनी त्या पोर्टलाचेर वचून अप्लाय करपाचो. ज्या प्रोग्रामांक तेंच्यांनी अप्लाय करतले तांचो जर रिजल्ट येवंक ना बाय द टायम मेरीट लिस्ट प्रिपेर करतले जाल्यार आमी तांकां तेंचे कितली सीट्स विथहेल्ड करून रिजल्ट जे मेरीट लिस्ट आसा ते विथहेल्ड करून दवरतले. ॲप्लिकेशन ऑनलायन सुरू जाल्ल्या प्रमाणे आज पर्यंत ऑलमोस्ट 9,000 ॲप्लिकेशन्स पोर्टलाचेर समर्थ पोर्टलाचेर सबमीट जाल्ले आसा. आणि वेरियस ऑलमोस्ट मोर दॅन 40 प्रोग्राम्स जे डिफरंट प्रोग्राम्स आसा जे अंडर ग्रॅज्युएट प्रोग्राम्स वेरियस कॉलेजींनी आसा ते सगळे प्रोग्राम्स अवेलेबल आसा. जो प्रॉस्पेक्टस जे आसा ते प्रत्येक कॉलेजचे प्रॉस्पेक्टस तेंच्यांनी आपल्या आपल्या रिस्पेक्टीव कॉलेजच्या वेबसायटीचेर वचून चेक करचे. प्लस आमच्या DHच्या समर्थ पोर्टलाचेर ते प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल आसा. भुरग्यांनी इंटिग्रेटेड BA LLB प्रोग्रामांक जे अप्लाय केला आनी जेंच्यांनी GU आर्ट एग्जाम जी ऑलरेडी गोवा युनिवर्सिटीन जी कंडक्ट करतले. सो जे भुरगे हांगासर BA LLBक ॲडमिशन घेवंक सोदतात तेंच्यांनी ते GU आर्टाक एग्जामीक लागून आनीक सेपरेट फॉर्म भरचो पडटा. तो आमी एक इन्स्ट्रक्शन्स सगळे DHच्या वेबसायटीचेर दवरला. तशेंच आजच्या पासून आमी B.Ed प्रोग्राम जो आफ्टर ग्रॅज्युएशन आसा B.Ed प्रोग्रामचे ॲप्लिकेशनां स्टार्ट जाल्ले आसा. सो ह्या B.Edची ऑलरेडी GU आर्ट एग्जाम गोवा युनिवर्सिटीन कंडक्ट केल्ली आनी ताचो रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लो आसा, आउट केल्लो आसा. सांखळे बाजारात एका कॉस्मेटिक दुकाना फाटल्यान आशिल्ल्या एका घरात चोरी. घराचे दार फोडून आलमारीतली लाखभरची कॅश घेवन चोर फुज्जो. मध्यान राती सुमार 1.5-2 वरांचेर गजाल. दिवचल पुलिसांचो तपास चल्ला. CCTV फुटेज तपासून बाजारातल्या लोकांकडेन चौकशी चल्ला. काल राती 1.5 ते 2 वरांचेर सांखळे मार्केटान एक कॉस्मेटीक शॉप आसा त्या कॉस्मेटीक कुशीकूत त्यांच्या घरा त्या घरान लाखभराची चोरी जाल्ली म्हणून आढळला. डिचोलीचे पुलीस हांगासरून तपास करीत आसात. त्याच हेतूसून CCTV फुटेज आणि इतर बाजारांत चौकशी सध्या चालू आहा. ज्या दिशेसून चोर इला तेची सध्या पडताळणी चालू आसात. ह्या हेतूसून कपाटान दवरलेले 1 लाख हे चोरट्यांनी खंय चोरले आणि त्या घरान अशी माहिती मेळटा की त्या घरान खंय ते फक्त शायडीचे शॉप ते चलयता आणि दुसरे कडेन ते रावपाक वयता आणि तोच एक संदेश साधून रातचे सुमार काही चोरट्यांनी चोरी करून पसार जाल्ले. फुडली तपास जी आसा बिचोलीचे पुलीस करीत आसात आणि ह्या हेतूसून तपास फुडें कितें जातलो हें तुमच्या फुडें बेगीनच सांगितलें. स्टुडंटा खातीर सुद्दां कमी. गोंयभर डिझास्टर मॅनेजमेंट यंत्रणांची मॉक ड्रिलां. अरिश्टांनी रिस्पॉन्स तपासूंक मॉक ड्रिल्स. फायर सर्व्हिस, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स तशेंच NDMAक बरोबर घेवन राज्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी मॉक ड्रिलां जाली. विकसित गोंय 2047 विजन डॉक्युमेंट तयार करपाक गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर वचून तुज्यो आयडियाज शेअर कर. एक बळकट राज्य करपाक तुजें योगदान दी. जेन्ना नॅचरल कॅलेमिटीज जावं सायक्लोन जर जाले जाल्यार ते मॅनेजमेंट कशें करप हाजे लागून जे स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आसा तांच्यांनी जे नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आसा तेजे कोलॅबोरेशनान आयज स्टेट लेवल जे मॉक ड्रील आसा जर सायक्लोन आयले जाल्यार कशा तरेन जे डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आसा ते काम करतले ते पळोवपा खातीर आयज तांच्यांनी जो मॉक ड्रील आसा तो तांच्यांनी पुराय गोंयभर आयज मॉक ड्रील केला. एकदां कितें जाता खुबश्यो गोश्टी जे आसात ती प्रिपेर्डनेस आसना एक एकदां. सो त्या खातीर आयज आमी एक प्रिपेरेटरी एक मॉक एक्सरसायज केल्लो आसा फक्त विथ ऑल द लायन डिपार्टमेंट सच एज फायर, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, NDMA आनी बाकीचे अदर लायन डिपार्टमेंट्स जस्ट टू चॅक की आमचे प्रिपेर्डनेस जेन्ना असले सायक्लोन येता ऑर एनी अदर डिझास्टर इंड्यूस्ड डिझास्टर जेन्ना जाता तेन्ना आमचे कडेन प्रिपेर्डनेस आसा की ना ऑर आमचे शॉर्टफॉल खंय पडटा. सो त्या खातीर आयज आमी एक मॉक एक्सरसायज केला. तितून आमी थोडे सिनारियोज रेप्लिकेट केल्लेले जे एक्चुअल डिझास्टर जाता
हो सायक्लोन येता तेन्ना एक कळपाक येता. थंय आमी स्टडींग केलें, मागीर आमकां वायरलेस येयलो 8:31 तेन्ना हांवें सगळे डिपार्टमेंटान लायन डिपार्टमेंटाक अलर्ट केली आनी आतां सगळे लायन डिपार्टमेंट हांगा येयले. तितून कितें जालें, हांगा येतरी पळय जाल्यार 6 जाण ते व्हांवून गेले, ते शेतांनी अशें बांदार गेले दिसता 6 जाण. म्हणून आमी पयलो ऑपरेशन ते घेतलें रेस्क्यू करपाचें. तितून ते 2 जाण आशिल्ले ते बेस्ट डेंजर लायनीन आशिल्ले, ते पूण फ्लडींग येवंक नाशिल्ले आनी 2 जाण आशिल्ले ते बुडलेले. तांकां आमी पळय काडले, ते अनकॉन्शियस आशिल्ले ते 2 आनी 4-5-6 जाणां काडून आमी हितून हेल्थान धाडले एम्बुलन्स. मागीर पळय जाल्यार हांगा घरांनी उदक घालें, 40 घरां सांगले पोलिसी. ते 40 घरांनी उदक घालें, तितून थोडे लोक भायर सरलेले, थोडे मागीर आशिल्ले भुरगे अशे जाणटे आशिल्ले. तांकां आमी विथ द हेल्प ऑफ फायर सर्वीस ते इवॅक्युएट केले. This smog exercise is very important and vital because पिळगांव अशी हिस्ट्री आहे की हांगा फ्लड जातात तेन्ना आमचे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कशें आसपाक जाय, ऑन ग्राउंड आमचे टीम कशी एक्टीव आसपाक जाय आनी कशी लोकल लोकांक घेवन तेंचो हेल्प घेवन गायडन्स घेवन कशें लोकांक रेस्क्यू करून सेफ जाग्यार व्हरपाचें हें काम आमचें कळ्ळें न्हू. त्या खातीर हो मॉक ड्रील आयज ऑर्गनायज केल्लो NDMA इन असोसिएशन विथ स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट. आनी जशी आमकां इनपुट्स मेळटा फ्रॉम ऑल द लोकल पीपल एंड ऑल द लायन डिपार्टमेंट, हो ड्रील आमचो खूब सक्सेसफूल जाला. लोकांनी नुस्तें खावचें न्ही, नुस्त्याकूय जगपाचो अधिकार आसा. पेटा NGO मिडिया मुखार फिश लवरांनी नुस्तें मारून खावचें न्ही, शाकाहारी जावचें. पेटाची ESG मुखार जनजागृताय मोहीम. मनशा सारखी त्या जिवाकूय खंय जीण आसा. पेटाचो संदेश. Only thing is I can see that even fishes are living beings just like human creatures. We shouldn't be, differentiating the species of species. We should end speciesism and consider them as living beings, as living creatures just the humans are. Fishes are just like human beings. They feel like us, they breathe like us, they have families just like us. They are living, feeling, sentient beings. And killing them just for food is never okay. We want Goans and the entire world to try to relate to the fishes' fate and to consider going vegan. Fishes are killed in trillions of numbers across the world for no reason but to food. A lot of them go to waste. They are not even eaten. There are a lot of non-target animals like seals, like seabirds, gulls, sea turtles, etc. that are killed, that are protected under multiple national and international laws across the world. We want to urge people to go vegan for the sake of all of these animals, for the fishes and for themselves, because according to a lot of data, eating fish is closely linked to a lot of life-threatening diseases, multiple of which are because fishes are very high in cholesterol. Is it possible in Goa to be a vegan? Sir, the only thing that I can say is if you are a fish lover, love them actually. Like, you can't say that I love humans and then eat humans. In the same way, we can't say that we are fish lovers and then go ahead and eat fishes. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.